असोल्ड्या PWDची मुखेल पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक वाट लागलें। बुधवारा सकाळीं पायपलायन फुटिल्ली 3 मेरेन उदक व्हांवतालें, उपरांत उदक बंद केलें। ही पायपलायन पोन्नी जाल्या आनी ताका लागून ती परत परत फुट्टा। नवी पायपलायन घालपाच्या कामाक बेगीन सुरवात करची अशी मागणी असोल्डेचो पंच किस्तोत फॅर्नांडीसान केली। ह्या उदकाक बरोच नेट आशिल्ल्यान उदक पायपलायनी वेल्यान गेल्ले लायटीचे वायरी मेरेन मारतालें। जे रोडाचे मेन रोडाचे जी पायपलायन आशिल्ली ती खूब वर्सां पयलींची आसा आनी जो रोड वायंडींग जावन व्हड जाल्ल्या कारणान ती रोडाच्या मदल्यान वयता आनी ज्या प्रमाणे जे हेवी ट्रॅफिक वचून ती सदांच हे रोडाचेर पायपलायन फुट्टा आनी आमकां त्रास जाता। आयतार संडे हॉलिडे आसा तेन्ना एक दीस लायन बंद करून दवरची पडटा आनी जे म्हळ्यार लेबर नासल्या कारणान चड लेबर नासल्या कारणान ते 2-3 दीस लोकांक उदकाक त्रास जाता। देखून गव्हर्मेंटाक एकूच मागणी विनंती करता की जाता तितले बेगीन हो टेंडर आउट करून जी भायल्यान रोडाच्या भायल्यान पायपलायन घेवन करची म्हणून। हांव सकाळीं 9 सुमार मडगांव वयतालो तेन्ना ही पायपलायन तेजे पयलीं ही पायपलायन फुटलेली आनी आतां जाले 6 जायत येयली तरी आसतना ही पायपलायन अजुनूय तशी व्हांवतात, त्याच प्रेशराचेर व्हांवता। अजून थंय कोण येयला ना आनी कांय हें केलें ना। हे वेस्ट ऑफ वॉटर आनी वयल्यान पब्लिकाक ट्रान्सपोर्टाक बीन खूब त्रास जाता, वयता येता त्या लोकांक खूब त्रास जाता। गोंयांत उदकाचें शॉर्टेज आहा, पूण तरी आसतना सकाळसान इतले मेजर पायपलायन ही सकाळीं फुटली आनी आयज 12 वरां जावन गेली। हांवें सकाळीं पर्सनली PWD ऑफिसाक फोन केलो पूण तरी सुद्दां ही रिपेर जायना। SGPDA मार्केटांत अतिक्रमण करतल्यांचेर दक्षिण गोंय PDA आनी मडगांव पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी बिरेस्ताराक कारवाय केली। भाजी विकपी दिल्ले सुवाती भायर बसून रस्तो आडायतात, हाचेर एकल्यान हायकोर्टांत केस घाल्या। कोर्टान PDAक 6 म्हयन्याचो प्रास दिल्लो म्हूण ही कारवाय केली। मडगांव पालिकेत कर्मचारी उणे पडटात। नगराध्यक्ष आर्थूर सिल्वा आनीक कर्मचारी मागता। सावियो डायरेक्टर ताणें कोर्टान पिटिशन घेतिल्लें की एन्क्रोचमेंट इन दीस मार्केट पॅसेजीस ब्लॉक जाल्ले आसा आनी अनहायजेनीक उरलो म्हणून। ताका लागून आमी डिसिजन घेतलें की कितें तरी एक्शन घेवची, कारण नाल्यार आमची कंटेम्प्ट पिटिशन येवपाक शकता। ताणें नोटीसी धाडिल्ली आसा आमकां, जाका लागून अननेसेसरी आमकां वेंडरी तातूंत प्रॉब्लेमान येता आशिल्ले। 6 months टायम वॉज गिवन टू अस, लायक ऑलमोस्ट डेडलायन इज हेज रिच्ड म्हणटकीर ताका लागून आमकां वी मेड तांकां रिक्वेस्ट केली आमी की काडात बट स्टील समहाव दे डोंट बट अंडरस्टँड द सिरियसनेस ऑफ इट। म्हणून आमकां ताका इनडायरेक्टली आमी केलें मोमेंट इट गो एट द बॅक ऑटोमॅटिकली इश्यू सॉल्व। ताणें तांगेले मार्केट इन्स्पेक्टर धाडून दे हेल्प अस इन दॅट एन्क्रोचमेंट ड्रायव्ह। तांकां इनफ टायम दिलो, नोटीस दिल्ली की 2 तारखेच्यान आमी मार्केट जाग्यार उडयतात म्हणून। म्हणपाचें आमचे कडेन स्टाफ पळय जितले आहा पळय न्ही, हे लास्ट एक 10 वर्सां पयलीं घेतलेले स्टाफ आहा, 10-15 वर्सां पयलीं। आनी आतां हांवें मिनिस्टरा कडेन सदां अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरा कडेन मागता आमकां स्टाफ दिवपाक, कित्याक आमकां लेबर म्हणटा तें व्हेरी इम्पॉर्टंट। स्टाफ मागला आमी एक 40 सुमार। बोगमाळो ग्रांद आयलंडाचेर वचपी पर्यटक आनी नुस्तेकारांक नौदळाचे अधिकारी पिट्टा आसत जाल्यार नौदळाच्या अधिकाऱ्यां बरोबर चर्चा करून प्रस्न तडीक लावपाचें उतर येणावळ मंत्री फ्रांसीस डिसोजान दिलां। ह्या जुंव्यावेली चडशी जमीन खाजगी आनी कांय सरकाराची, थोडोच भाग नौदळाचो। ह्या जुंव्यार कितलेशेच पर्यटक येतात पूण नौदळ तांकां जुंव्यार घेना असो प्रस्न मॉवीन गुदिनून विधानसभेत काडिल्लो। सुरक्षेचे नजरेन नौदळाची मान्यताय लागता अशें फ्रांसीसान सांगलें। Grave anxiety in the minds of the people of Chikolna Bogmallo in regards to denying of the access to the people from the village of Chikolna Bogmallo to the Grand Island to have their annual litany at the cross. Further, this island is used by our traditional fishermen to rest while doing their traditional fishing, and more importantly during the time of heavy rains and rough weather. People always visited most of these islands, be it Grand Island, Bat Island, St. George Island, Bimbel Beach and Suraved Beach with the permission obtained from the village panchayat of Chikolna Bogmallo. The naval authorities have been harassing the visitors to this island by demanding permissions to be obtained from the office of the naval authorities. 3 सर्वे नंबर स्पीकर सर, एक सर्वे नंबर ऑक्युपंट हा अस्कानियो द कोस्टा मार्टिन्स आणि दुसरा कार्लोस द कोस्टा मार्टिन्स। दुसरी हा सर्वे नंबर 21 गवर्नमेंट ऑफ गोवा दमन एंड दीव। तीसरी जमीन 3-1 सर्वे नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। On inquiry, the commanding officer of Goa Naval Area, it was informed that the permission is insisted by Navy in view of security.
However, it was denied by Navy that the naval authorities are harassing the local people. The naval administration has issued photo identity cards to locals to access the said island. That island is not acquired by Navy, and yet people are stopped physically. It is a fact day in and day out. Nobody is allowed to go there. त्यांका अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स असतात. त्यांची कंट्रोल डिफेन्स मिनिस्ट्रीकडे हा, राज्य सरकाराकडे काय ना. तरी असताना माननीय आमदार सांगता ते प्रमाणे त्यांना आपोवया, त्यांच्याकडे उलोवया, फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या मिनिस्ट्रीक तेकाय घेवया आणि इथून कितें सोल्युशनां काडपाक गावता पळय ती काडया. गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळाच्या आदारान पिळण स्पोर्ट्स क्लबान भुरग्यां खातीर फुटबॉल शिबीर घडोवन हाडलें. पिळण माडानी ग्राउंडार बुधवार सावन हें शिबीर सुरू जालां. 26 मे मेरेन तें शिबीर चलतलें. शिबिरांतले कुशळ खेळगड्यांक GFDC मुखार अर्विल्लें प्रशिक्षण दितलें अशें मंडळाचो चेअरमॅन दोतोर रुफीन मोंतेर म्हणटा. पिलेन स्पोर्ट्स क्लबाच्या मार्फत हांगा ह्या पिलेन ग्राउंडाचेर हो समर कोचिंग कॅम्प सुरू केला आमी फॉर फुटबॉल आनी 70 सुमार भुरगे आनी चेडवां हांगा जमल्या हो ट्रेनिंग घेवपाक. आमकां खूब खुशी भोगता की इतली उमेद आमच्या भुरग्यां मदें आहा आनी तांकां लेटस्ट स्किल्स ट्रेनिंग दिवपाक आमकांय खूब खुशालकाय भोगता. हो समर कोचिंग कॅम्प 1 म्हयन्याचो आसतलो आनी फुडें मागीर एकदां हांगा ग्राउंड बरो जातकच आमी लाँग टर्म ट्रेनिंग घोडये कॉमेस करीत. तेच बरोबर कोण प्रॉमिसींग चेडे आनी चेडवां आसा फुटबॉलान तांकां दुसऱ्या कॅम्पांनी व्हरोन वा दुसऱ्या सेंटरांनी व्हरोन तांकां एडवान्स कोचिंग दितले. इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.